सर्व समाज बांधवांका मेगेल नमस्कार. आमगेले वीर वेंकटेशाक मंगळूर पेंटेचे देवाक एक भंगरा लालकी आम्ही करता आसाची. नवेंबर 1 तारीख 2022 इस्वींतू स्वामेल मंगळूर चातुर्मास टाइमारी आडಳಿತ मंडलीन स्वामेला वचून विनंती केलेल्या प्रकार स्वाम्यान 1 तारखेक देवा लागी विशेष प्रार्थना करून आमकां अनुग्रह प्रसाद या ಬಗ್ಗೆ दिलेलो आसा. प्रायशः आम्ही मनांत लेखील कसं म्हणणारी 2026 भितर भंगरा लालकी करका म्हूण लेखिला. देवान आमगेले विनंती मन्नण करून स्वाम्याल अनुग्रहा निमित्त हे प्रार्थना जालेले 1 वारान आमकां बेंगलोरचे डॉक्टर दयानंद पै मामू मंगळूर आयिल्ले तेन्ना आमी ताका मीट जालींची. ताणें आमगेले हे प्रोजेक्ट पळोवन संतोशान हे तुमी कराची हांव आमगेले भाव आनी आमगेले पुराय जने तुमगेले ಒಟ್ಟು आसाची म्हणून संपूर्ण सरकार दिताचे म्हणून सांगिल्ले प्रकार हे भंगरा लालकी आमी प्रारंभ केले. रुक्का लालकी जावन ताका रुप्पी मारून आतां भंगरा काम चलता आसा. पैमा मलेक मनांत आशिल्लें कसं म्हणल्यार 2024 2026 न्ही 2024 मृगपेटे टायमारीची 13 टायमारीची आमगेले देवान भंगरा लालकीर बसोवका म्हणून तागेले मनांत आशिल्लें. ताजे प्रकार ताणें आमकां मस्त सहकार दिल्लो आसा. स्वाम्याले आमकां आशिर्वाद दितना स्वाम्यान सांगिल्लें हे एक व्यक्ती म्हूण न्ही सगळे समाज बांधवांतू हांतू तांगेले शक्तानुसार कॉन्ट्रिब्यूट करून हे लालकी कोरकर तुमी म्हणलेले स्वाम्याले आशिर्वाद पूर्वक आमी हे कार्यक्रम प्रारंभ केलेलो आसा. मस्त जनांना आज एक 450 जनांना हे भंगरा लालकीक तांगेले स्वर्ण जावन अशें पुरो रुपी जावन अशें पुरो दुड्ड जावन अशें पुरो तांगेले थक्तानुसार दिवन हे लालकी काम आतां 50% जावन जनवरी एंड भितर जावचे एक आमी आयोजन केलेलो आसा. हे भंगरा लालकीक ಒಟ್ಟು सादारण एक 70 किलो रुपये तशीची 290 किलो रुक्काचे वेट आसा. तशीची एक 35 दुखून 38 किलो भंगार जावका. मस्त भंगार आमकां समाज बांधवान दिलेलो आसा. तशीची पैमामान तेगेले भावान मस्त आमकां सहकार दिलेलो आसा. आतां आमकां एक आत्ता परिस्थिती आमकां एक दिसता कसं म्हणल्यार कसं एस्टिमेशन करता की ताजे भाशेन ಸ್ವಲ್ಪ चड जाता म्हणाल खातीर एक 4-5 किलो भंगार आनीक जावका हे कंप्लीट करूंक म्हणून आमकां मना दिसता आसा. मेगेले विशेष जावन विनंती समाज बांधवाला कसं म्हणल्यार हे भंगरा लालकीक तुमगेले शक्तानुसार मंगळूर पेंटे समाज बांधवाला मंगळूर वास्तव आशिल्ले समाज बांधवालागी तशीच मंगळूरची जावन विदेशांत अशे भायच्या गांवांत अशे समाज बांधवालागी म्हगेले विनंती तुम्ही अर्ध पवन 1 पवन 2 पवन 5 पवन तुमगेले शक्तानुसार हे दिवका इताक म्हळ्यार हे कार्यक्रम आमगेले वेंकटरमण देवस्थान इतिहासांतू जी व्हड प्रोजेक्ट आमी आतां गेलेलो आसा आडಳಿತ मंडलीन तुमगेले शक्तानुसार हाका तुमगेले काणीक दिवका आनी हे शतमानाचे आमगेले एक रुपया पल्ल्याक जावन 125 वर्स जाले तशीच भंगरा पल्ल्याक आनी 200-300 वर्साक केन्ना शाश्वत जावन अशें एक देवाल वाहन हांतू आमगेले तुमगेले भाग वहिसूंक मस्त इम्पॉर्टंट. हांव तुमगेले विनंती करता तुमगेले शक्तानुसार तुमगेले काणीक स्वर्ण मूलक जावो दुडवा मूलक तुमी दिवका. आनी विशेश जावन हे भंगरा लालकीक 16 मुगुळी आसा. एक 8 सान मुगुळी तशीच 8 व्हड मुगुळी आसा. आमी सान मुगुळीक एक 5 लाख रुपये एक कुटुंबा तर्फेन दिवचे जाल्यार ताका 5 लाख रुपये आनी व्हड मुगुळीक 6 लाख रुपये आमी एक सेवा काणीक म्हूण दवरलो आसा. आतां 16 मुगुळींतू सादारण एक 7-8 मुगुळी जनान ते सहकार दिवन बूक केलेलो आसा. तशीच येद्राचे गणपतीचे एक चित्र आसा भंगराचेची ताकाय 2 जणांना सहकार दिलेलो आसा आमकां. आतां हांव विनंती करची कसं म्हळ्यार तुमगेले फॅमिली तर्फान एक सान मुगुळीगी 5 लाखाचे जे व्हड मुगुळी तुमी सेवा समर्पण करून तुमगेले कुटुंबाक देवाला आशिर्वाद परिपूर्ण आसा तशी तुमी एकांतू सहकार दिवका. आनी हांव सर्व समाज बांधवाला पुनरपी विनंती करता आसा हे सगळे कार्यक्रमांतू तुमी भाग वहिसूका. ह्या वर्सा 13 टायमारी आमकां पयलीं आमी आडಳಿತ मंडळी जनांक पंचायतींतू स्वाम्याल मुक्कामा टायमार वचून स्वाम्याला विनंती केलेल्या प्रकार फेब्रुवारी 2 तारीख स्वाती नक्षत्र आमगेले परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वाम्याला नक्षत्र त्या दिसू हे भंगरा लालकीचे पुरप्रवेश विजृंभणेर मंगळूरांत जावचे आसा. तशीच तिनी ध्वजारोहण दिसू 14 तारीख फेब्रुवारी त्या दिसू पंचमी सकाळी 8 गंटेक हे भंगरा लालकी देवाक समर्पण करूं आसा. हे पुरा कार्यक्रमांतू पुरा जनांनी भागवहिसून तुमगेले शक्तानुसार देणीक दिवन हे कार्यक्रम हे देवाक आमी कसन समर्पण करता की देवाला वैभव चोडोवच्याक आनी तूं पुरा जनांनी भाग जावन वीर वेंकटेश जाले श्रीनिवास जाले
आशीर्वाद घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून घेवका म्हणून हांव जगन्नाथ कामत सर्व आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तुमगे लागीं विनंती करता.